आयच्या खबराचित्रांत येवकार हांव सुशांत गावस. पळयात खबर विस्तारान. दर्यांत नुस्तेमारी करतना व्यापक नेम लागू करचे, कोणे खंय कितले भितर नुस्तेमारी करची हाचे खातीर नेम घालून दिवचे, LED लायटींचो वापर करून वा नुस्तेमारी वेवसायाचेर परिणाम जातलो अश्यो सगळ्यो गजाली बंद करपाक जाय. ह्या सगळ्या गजालीं खातीर खर लढो दितले राष्ट्रीय नुस्तेमारी फोरमाचो अध्यक्ष नरेंद्र पाटीलान सांगले. राष्ट्रीय नुस्तेमारी फोरमाचे 2 दिसांचे अधिवेशन मडगांवां चालू आसा. ह्या वेळार पाटील उलयतालो. सरकाराची नवीन धोरणां पारंपारीक नुस्तें मारप्यांच्या पोटार आड येतात. तांकां वाचा फोडपा खातीर तशेंच नुस्तेकारांचे हित जपपा खातीर हें अधिवेशन घडोवन हाडिल्लें. अभी नेशनल फिश वर्कर्स फोरम ये जो राष्ट्रीय सरपंच जो संगठन है, जिसको हम शॉर्ट में NFA बोलते हैं, इनका फाउंडर मेंबर जो है तो लेट मसाई सरदाना ही वॉज अ फाउंडर मेंबर. वो मसाई सरदाना ने जो पूरे जीवन में मछुआरे के लिए और विशेषतः यहाँ के गोवा के जो रापणकार जो है, जो स्मॉल फिशरमैन है यानी ट्रेडिशनल फिशरमैन, इनके लिए उनका पूरा जीवन उसने बिताया. उनके सिवा उसने सरकार के साथ जो गवर्नमेंट यहाँ था पहले दिल्ली में गवर्नमेंट था, उनके साथ फाइट करके उसने जो पोल्यूशन का यहाँ पे जो समुद्र में चलता था हर एक बंदरगाह में, जैसे कि अभी कोल के लिए सब चालू है, कोल की भी वहाँ तक चालू है, वो रेलवे का भी उस टाइम में ये था. इसके लिए बहुत बड़ी पैमाने पे लियो अपना सरदाना साहब ने फाइट किया था. जो जनरल बॉडी मीटिंग होता है ना, इस जनरल बॉडी मीटिंग है हमारा नेशनल फिश वर्कर्स का जो जनरल बॉडी होता है, वो मीटिंग में हमारा साल तक जो काम किया इसी बारे में हमको विश्लेषण करना पड़ेगा. देन गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिश कर रहे हैं उसी बारे में हमको सोचना पड़ेगा. सो ये बारे में हमारा अभी जो चर्चा चल रहा है वही मीटिंग में गवर्नमेंट का पॉलिश हमारा लाइवलीहुड में कि हमारा जीवन जीविका बचने के लिए क्या प्रॉब्लम हमको आएगा, कि उसी बारे में हम क्या करेगा वही बारे में हम अभी सोच रहे हैं, इसी आलोचना करना. आपके उड़ीसा में फिशरीजमैन का क्या प्रॉब्लम होता है बेसिकली? सो उड़ीसा जो 482 किलोमीटर्स 170 किलोमीटर से ऑलरेडी बैंड, ऑलरेडी मच्छी मारने के लिए बंद कर दिया. क्यों ना? सी टर्टल का कंजर्वेशन करने के लिए बारे में और सीजनल के बारे में. सो नो फिशिंग जोन मेरिन सेंचुरी करके बैन करता है, वही हमारा मेजर प्रॉब्लम है. दूसरा प्रॉब्लम है जो सागरमाला प्रोजेक्ट आ रहा है, वो इंडस्ट्रियल आ रहा है, वो जो उसी बारे में जो सी इरेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के लिए सी इरेशन होता है, इसी बारे में भी मेजर प्रॉब्लम होता है. इसी बारे में हमको गवर्नमेंट को बार बार में प्रेशर कर रहा हूँ. सो गवर्नमेंट साथ में जब प्रेशर होता है वह बंद करने के लिए, उसको हटाने के लिए जो प्रेशर करता है, वही प्रॉब्लम के लिए भी हम इधर भी हाईलाइट किया था. आयज गोंयचो रापणकारांचो एकवट जो एफिलेटेड युनियन आसा नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमाचो, आयज ऑलमोस्ट आफ्टर 40 years आमी हो जनरल एन्युअल बॉडी मिटींग जी ऑर्गनायज केला गोंयांत. इनफॅक्ट JRE जे आशिल्ले पायनर आशिल्ले हे नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमाक घडोवपाक. आयज जे 8 स्टेटीचे लिडर येयलेले आसा ते आयज एक स्टेटीन जे कितें इशू आसा या इशूचेर आमी आयज डिस्कशन करता. आनी जायते प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटाचे, सागरमाला प्रोजेक्ट आसूं, डायल्युजन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज आसूं, आयज येता. तेज्या खातीर आमी आयज हे डिस्कशन करून रेजोल्युशन करतले आनी हेज्या उपरांत कितें चोडवड आसतलो तेजोय प्लॅनिंग आमी आयज ह्या 2 दिसान आमी करतले नॅशनल वायज प्रोग्राम. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकर. आमी समविचारी पक्षां बरोबर युती करपाक सोदतात, पूण ते खातीर चड वाट पळोवचे नात. म्हयनोभर वाट पळयतले आनी युती जायना जाल्यार राष्ट्रवादी स्वतंत्रपणान आपल्या बळग्यार विधानसभेचे तयारेक लागतलो. बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान जाहीर केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो राज्य निरीक्षक नरेंद्र वर्मा सध्या गोंयांत आसा. विविध मतदारसंघांनी वचून NCP फुडाऱ्या बरोबर तो बसका घेता. निकतोच ताणें बाणावले मतदारसंघाचो दौरो केलो. त्या उपरांत चर्चिल आनी वर्मान मिडिया कडेन संवाद साधलो. पळयात. Some people come from Margam also and tell later. So we'll go one side. Somebody told me the Sangya also. Then let us see.
because we don't want to keep the candidate just like who is, suppose I want to sit, not that. A good candidate, you got a people's can be keep it. One confirmed candidate. Because I know the last time what happened, party-wise, won the Congress and they kept about more than 35, 36 seats. They got only 4. And we kept about, my questions I kept at 2. By bad luck means I got a 1 loss and I got 1. And another 2 was kept by party president's one. Safely. And then we put the loss. So what I'm saying, at least between 4 we got 1 and 35 they got 4. So I think the whole party, secular party, must think what to do, not late. And I told my leaders, I told my observers yesterday, I don't want to wait long. Don't want to wait long. Even my party who don't want me in charge, I have no problem. But I don't want to wait long. At least this within 2 months, what they want to say, let them say. Otherwise, we will go alone as NCP because I know what is NCP. I know the people of the Goa and people of hearts of the NCP. And that is the reason we are going to see that my observer, my party president, my everybody given me the opportunity, given party president also opportunity. So let us see, we will put together and we will do that. गोंजाकात हम डिक्लेअर करता So, Kathioda is confirmed one seat. Gonja. गोंजाक ना Yeah, we'll see that many people come and we want to check. Because I know Gonzaga long back. The Gonzaga, when the sitting the last time, before that, the whole objection was there, lots, many opposition was said, but they are nowhere, we won. So I know what is this. When we talk about alliance politics, if you do the alliance at the last moment, so the benefit is not much. You know, whenever any election approaches, whether it is Lok Sabha or Vidhan Sabha or Nagar Palika or Mahanagar Palika, you know the leaders of different parties, the elected sitting members also, they want a clarity. And at the same time, even the people of Goa, they want a clarity. If the alliance is done, as Mr. Alemov said, has to be done well in advance. In that, it is good to plan it. See, it is said that proper planning is half done. So we should plan it well in advance. What has happened last time? Why, when Congress had 17 MLAs, our MLAs support, NCP was willing to support them. Goa Forward was willing to extend their... No, they did not. He was 20. Yes. He was 20, the other 2 independent was 10. Okay, means like out of 42, if 20, after 40, if it is 22. So 20. So it was a clear cut, CM would have been of Congress party. And the secular front party would have been in government. So it has to be in well in advance. It has to be in well in advance. The ultimatum for Congress is 2 months. See this. I said, let them see know. what I say. We can see ultimatum. My feeling. I This, know the. what I say, he knows the local, he knows the pulse of local people. Because there is a unrestness among common people. See, fuel price rise, unemployment, then the farmer issue. So people are watching. Today's voters, they are very much alert. They know. So if the alliance is declared well in advance, good. More benefit to all the allies. If it is done at the last moment, of course we will all manage. But it's better to be well in advance. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. काँग्रेस वेंचणुकी खातीर सज्ज आसा. ऑनलायन डिजिटल सदस्यता नोंदणीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. भाजपाच्या राजवटीक गोंयची जनता वाजेल्या. जनताच तांकां धडो शिकयतली, काँग्रेस निरीक्षक प्रकाश राठोडान सांगलें. पणजेच्या काँग्रेस हावजात घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत राठोड उलयतालो. ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, समन्वय समितीचो अध्यक्ष रमाकांत खलप, मनसूर खान आनी हेर उपस्थित आशिल्ले.
Good evening, all of you. I thank all of you for coming for this press conference at a very short notice. The Goa Pradesh Congress Committee's digital membership drive has been going on in full swing in Goa. As AICC observers, we find the response from the people of Goa very, very encouraging. The enthusiasm in every booth can be seen by the fact that every day when we go to enroll membership at the booth level, more than 50 to 60 people voluntarily come and are enthusiastic to get themselves enrolled as a Congress member. We had launched the digital membership drive when I spoke to all of you a few days ago or a few weeks ago, and we have been reviewing the performances of the entire digital membership drive at the booth level, at the block level, at the district level, and at the state level. Today, I am happy to inform you that we had a meeting of all the Goa office bearers of the PCC meeting in the Congress office now. We reviewed the progress of the membership, and most of the office bearers of the Goa Pradesh Congress Committee, who are all senior leaders, and the vice presidents have been given enough responsibility to coordinate 5 constituencies of the entire each of the Goa Assembly segment, and we find that all the office bearers are enthusiastically participating in the membership drive. I am also very happy to tell you that the district Congress committees have been meeting regularly, have been instructing their block presidents, and the block presidents in turn are instructing the booth level workers to enroll the digital membership in Goa. I think in South India, where AICC has taken entrusted the job to do digital membership, which is the first state in South India to be done, to have the digital membership drive. We are going to create new leaders at the assembly constituencies where the MLAs have left us, and this is an opportunity for all the aspiring leaders to take the lead in making the digital membership at every booth. We have set a target of more than 100 digital membership in every booth should be completed within the deadline, and we expect that the digital membership drive will far exceed our expectation. And I am very happy to tell you that the CLP leader and former Chief Minister Mr. Digambar Rao Kamath has led the Goa digital membership drive and has made the maximum number of membership, and as of now more than 4,723 members have been enrolled by Sri Digambar Rao Kamath, and he is leading from the front. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. मडगांव पालिका वेंचणुकी खातीर वॉर्ड नंबर 12तल्यान भाजपाचे वतीन शर्मद रायतुरकारान पयलें नॉमिनेशन दाखल केलें. कुंकळी पालिकेची आदली नगराध्यक्ष पॉलिटा कार्नेरोन आपली उमेदवारी दाखल केल्या. मडगांवा खातीर पालिका वेंचणूक इतिहासीक थारतली, शर्मद म्हणटा. मर्यादे भायर वचून विकास कामां करतले अशें उतर ताणें दिलां. व्हायब्रंट मडगांव ह्या पॅनला फाटल्यान मडगांवकारांनी रावचें असो उलोय ताणें ह्या वेळार मारलो. मडगांव नगरपालिकेच्या निवडणुकीचे आज नॉमिनेशन हांवें हांगा फायल केल्लें आसा. म्हाका दिसता पयलेंच नॉमिनेशन आशिल्लें आज म्हजें, आनी कालूच आमचे व्हायब्रंट मडगांव म्हणून आमचे फूल पॅनल आमी डिक्लेअर केल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता अंदूची ही नगरपालिका निवडणूक
एका अर्थान मडगांवच्या खातीर ऐतिहासीक निवडणूक जातली, कारण मडगांवचो पूर्ण बदल घडोवपा खातीर जे 25 उमेदवार व्हायब्रंट मडगांवान भितर आमी दिल्ले आसात, बरे काळजान, बऱ्या इंटेन्शनान आनी मडगांवच्या खातीर कितें तरी करपा खातीर म्हणून तळमळ आशिल्ले उमेदवार जे व्हायब्रंट मडगांवान दिल्ले आसात, ह्या फाटीं मडगांव, फातोर्डा आनी कुडतरेची संपूर्ण जनता, संपूर्ण सगळे मडगांवकार आज उमळशिकेन पळयतात की ह्या व्हायब्रंट मडगांवा कडेन की खरेंच कितें तरी बदल ह्या नगरपालिकेन घडपाची गरज आसा. ताका लागून सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता हांव की प्लीज हे खेपे व्हायब्रंट मडगांवचे जितले सगळे आमचे कॅन्डिडेट आसात हांकां तेंको दिवचो. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. भाजपाचो प्रतिनिधी नाशिल्ल्यान मडगांवची उदरगत जावंक ना. आमकां भ्रष्टाचार मुक्त मडगांव पालिका दिवपाची आसा. देखून मडगांव आनी फातोड्डेकारांनी व्हायब्रंट मडगांवच्या उमेदवारांक तेंको दिवचो. उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारान उलो मारला. मडगांव नगरपालिकेचे 25 उमेदवार भाजपान जाहीर केल्यात. व्हायब्रंट मडगांव बॅनरा खाला एक समिती वेचल्या आणि ते समितीचे वतीन ह्या उमेदवारांचो प्रचार जातलो. समितीन उमेदवारांची नांवां जाहीर केली. ह्या वेळार आदलो आमदार दामू नायक, राजेंद्र तालक आणि हेर पदाधिकारी हजर असले. कॉन्सुलर तळागाळांतल्यान काम करत आयिल्ले मनीस तशें सिलेक्ट जाल्ले आतां आमी पळयलां सारकें लागीं सांगलें की मडगांव शहर आज जाणा तुमी कितलीं वर्सां आतां कॉन्सूल दीत गेल्ल्या, कितें जालां मडगांव तें तुमी सगळे जाणात. प्रेस कितें जाल्लें आहा मडगांव. पण आज एक नवी प्रथा भायर सरलेली आहा आनी एका अख्ख्या मडगांवकारांनी सपोर्ट दिवपाची गरज आसा. कारण मडगांव शहरांतल्यान जो इन्कम येता, जो रेव्हेन्यू येता, तितलो आनी खंयच्याच शहरांतल्यान येना. आमचे स्टेट भितर चडांत चड रेव्हेन्यू जो येता तो कसोच फुडें व्हरपाचो आनी कसोच आनी चडांत चड जमोवपाचो हेचे भितरले तज्ञ अशे कॉन्सूल आमी हाडलेले आमचे. आतां लोकां कडेन मागतात की हे हाडपाक जाय कॉन्सूल, मडगांव फुडें व्हरपाक जाय आनी मडगांवची उदरगत जावपाक जाय. नाजाल्यार तीच गटारां, तेच रस्ते, तेच फोंड आमी पळयत आयिल्ले. आज जी मेहनत घेतला व्हायब्रंट मडगांवान की फुडलें काम करपाक मडगांव कशें हाडचें, फातोर्डा कशें हाडचें, ह्या रितीन जे आज जे कॉन्सूल काडटा, हांव मागता की मडगांवकारांक हो चान्स आमकां दियात. ह्या मडगांवकारांक फूल मडगांव व्हायब्रंट करपाचें, फूल मडगांव डेव्हलप करपाचें, फुडें व्हरपाचें. चुकयनाकात. कारण आज जे सरकार आहा तें बहुजन समाजाचें सरकार. सरकार आमच्या सरकारा भितर जो चीफ मिनिस्टर आमकां मेळ्ळा डॉक्टर प्रमोद सावंत, अख्ख्या गोंयकारांक फुडें व्हरपी, अख्ख्या बारीक समाजाक फुडें व्हरपी, जाती बिती नस करून सगळ्या समाजाक फुडें व्हरपी असो चीफ मिनिस्टर आमकां मेळ्ळा. उदरगत खंयची जातली जाल्यार फुडली गव्हर्मेंट आमचे जाय. म्युन्सिपालिटी फाल्यां जाल्यार गव्हर्मेंटूय आमचे जाय पडटा आनी तो तेंको ह्या म्युन्सिपालिटीक 100% मेळटा. आमी आसतले. ह्या मडगांव शहरा भितर म्हाका 2 फावटी म्युन्सिपालिटीन निवडून दिलो. आमी काम केलें. आज कितें चलता म्हाका कळना. त्या टायमाक आमचे कडेन पयसो नासलो म्युन्सिपालिटी कडेन, पण आमी कामां फुडें येयल्लीं. ताईक खबर आसता. काम केलें. आज गव्हर्मेंटा कडेन पयसोय आसतलो, कामय फुडें वयतलें. सिर्फ आमकां कॉन्सूल बरें जाय, कॉन्सूल फुडें गेल्लें जाय आनी तशें कॉन्सूल आमी दवरलेलें. हे जे आज कॉन्सूल तुमचे मुखार आमी दवरतात, जे कॅन्डिडेट आमी दवरतात, सगळ्यांनी तळागाळांतल्यान काम केल्ले लोक. आज पयलींचे कॉन्सुलर आहात, थोडे थोडे नवे आहात, पण हे लोक काम करत आयिल्ले लोक आहात. म्हाका दिसना ते खंयच कमी आहा अशें. पूण लोकांनी विश्वास दवरपाची गरज आहा. ह्या कॉन्सुलाक सरकारय मेळटलें, पार्टीचोय सपोर्ट आसतलो आनी मडगांवकारांनी दिवपाचो आमी तेंचे कडेन मागतात. सगळे मडगांवकारांनी एक चान्स हो आमकां दिवचो. ह्या वरवान तुगेले व्हायब्रंट तुगेले मडगांवांत करात आनी तुगेले ह्या कॉन्सूल आमचे ह्या सरकाराचे आमचे जे BJP पार्टीचे जे कॉन्सूल दवरला ताका एक सपोर्ट दिया. म्हणून मागता की मडगांवान आजून पासून कांय उदरगत जावं ना. आमी पळयतात सगळी कडेन मडगांव आमचे जन्मभूमी आहा. मडगांव ती एक बरी आसची आनी फुडें वयचें हें आमचें स्वप्न आहा. आनी तो एक संदी म्हाका मेळ्ळ्या ह्या सरकारा भितर. हांव एज अ डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसा. मडगांव आमचे लागींचे आहा आनी मडगांवांत जाता तितली उदरगत पळोवप हें आमचें कर्तव्य जावं ना. कितें जालां मडगांवांत आज आमचे
ते बीजेपीचे सरकार असताना काही फातोडा थोडं डेव्हलपमेंट दिसलो. आता खंय आहा कितें आहा? म्हणून एक कॉन्सूल डायनामीक असे भुरगे आहात जे तुमचे मुखार आहात, जे काम करपी, मडगांवकारा कडेन मागता, फातोडेकारा कडेन मागता. ह्या लोकांक साथ दिया, आमकां सपोर्ट दिया. ह्या वायब्रंट मडगांव जे केल्ले आहा तेजे कॅन्डिडेटाक सपोर्ट दिया आणि मडगांव हे नंबर 1 जातलें की गोंय ताजे भितर डावट ना. मागता फर्स्ट टायम अशें कॉन्सूल आमकां मेळटा जाचो सीप आशिर्वाद ह्या मडगांवकाराचो तेंचेर जाय आणि म्युनिसिपालिटी प्रमाणीक भ्रष्टाचार मुक्त अशी म्युनिसिपालिटी चलोवपाक एक संदी तुम्ही दितले अशी हांव आशा व्यक्त करता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. सांत आगुस्तीन वाठारांतल्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचें काम बेगीन पुराय करतलो थळाव्या आमदारान आश्वासन दिलां. होप NGOन हे विशीं आमदार टोनी फर्नांडीसाची भेट घेतली. ताका लागून ते म्हाका रिक्वेस्ट करून गेल्ले मातशें बेगीन रोड करून. तो आमचो 5 मेंबर, तो काल म्हाका येवन बोबाट मारून वयता, मातशें कोर आपणें मातशें कोर मातशें. म्हणजे एक जाला कशें कॉम्पिटिशन. रस्तो इतले वर्सां नासले तेन्ना हे क्वेश्चन कोण करीत नासलो. इल्ले रस्ते इतले ते जावंकूच नासले तेन्ना कोण करना. आतां कितें आतां येता म्हाज्या फुड्यान, कित्याक सगळेच म्हाका बरे आहा, दे आर ऑल फॅमिलियर टू मी. आनी भोव करून तो म्हाजो वॉर्ड, म्हाज्या बापायचें घर थिंगा आनी आमी ओरिजिनल सांत आगोस्तीन वाडाले. इन वन वर्ड एवरीथींग वील बी डन विथ अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम. हे रस्ते न्हू सगळे टेंडर जाल्ले आहा, वर्क ऑर्डर दिलेली आहा. आयज सांताक्रुजान ऑलमोस्ट 95% रस्ते हे टेंडर जावन वर्क ऑर्डर दिवन काम कॉमेस जावपा. थोडे कडेन काम कॉमेस ऑलरेडी जाला. देर आर 2-3 कॉन्ट्रॅक्टर्स. हे कॉन्ट्रॅक्टर काम करीत आसा. आतां पळय हो सांत आगोस्तीन वॉर्ड, ह्या सांत आगोस्तीन वॉर्डान हिंगा ऑलमोस्ट सगळे रोड जाले, अंडर मेंटेनन्स आहा ते उरलेले. पूण तो देखून आतां हो मेन रोड आहा तो हो मेन रोड आहा तो हे जंक्शन आतां उवी कडेन म्हणटा पळय ते हो अर्दो पिड्यार जालो तो ऑलरेडी केलो आमी. आनी हो फूल कोकोचिना कडेन देखून कोकोचिना कडेन सावन मागीर तो रोड कोकोचिन टू तालिगांव बॉर्डर, सांताक्रूज बॉर्डर थिंगा बरो आहा. पूण सायडीचे कान तेजे गेले तेय काडटले आनी इट वील बी सॉल्व. थिंगा इतलेंच न्हू, हे सगळे रोड पळय आतां हो सांताक्रूज हो जालो. पूण तेज्या फाटल्यान थिंगा सेगून भायर कंप्लीट जालो, एकूच हॉट मिक्स उरला. पिरमेर भायर पळय, पिरमेर भायर सगळे रोड करून हाडलेले आहा. हे टेंडर जावन फ्लोट जाले. हो आतां काबेसान ऑलमोस्ट 90% मेंटेनन्साचेर आहा ते उरतले. सगळे रोड आयले, काम कॉमेस जाले. हो उबो दांडो हो मेंटेनन्स हो रोड बरो आहा तो उरलेले आहा ते सगळे घेतल्या. देन हो बोंदीर पळय हे फूल कंप्लीट केल्ले आहा. हे रस्ते कितें उरोंक ना म्हणून ना, हांवें म्हाज्या टेन्युअरार सगळे टेंडर करून वर्क ऑर्डर दिल्या आनी काम चालू जावपाचें आहा. थोड्यांनी कॉमेस केल्या आनी सेगून भायर तशेंच हांवें मेरशे सगळे रोड कंप्लीट केले. इंदिरा नगर सगळे रोड केले. मागीर चिंबेल दुसऱ्या जाग्याचेर सगळे रोड जाले. रोड सायड आमचे जर ऑलमोस्ट 95% काम जालेलें आहा. थोडे कितें बारीक आहा ते आमी प्रपोज केल्ले आहा ते जातले. ताका लागून मातशें स्टॉप जाला न्हू तुमकां मेळपाक येयल्ली ती ना. ती म्हणटा कितें मातशें बेगीन कर म्हणून गव्हर्मेंटान टेंडराचे प्रमाणे तांकां टायम दिलेलो आहा कॉन्ट्रॅक्टरान. विथीन दॅट टायम फ्रेम दे हॅव टू एक्झिक्यूट वर्क. म्हाज्यान वचून तेजे गोमटेक धरून तेन्ना फाल्यांच कर परवांच कर म्हणून तांकां एज पर टेंडरा प्रमाणे टायम लिमीट आहा. त्या टायम लिमिटा भितर तेणी कंप्लीट करपाक जाय ते. कितें जालें रोडाचें ते आमचे रोड जे आसलो न्हू, द रोड दॅट गोज फ्रॉम द ब्रिक्स आयकॉन रायट अप टू तालिगांव. ओके, दॅट रोड वी हॅड protested against outside the PWD office. We also protested outside the PWD minister's bungalow. Okay, so that time what they did is there was a certain patch which was bad and that was done up. So it was only that part. We were told that the whole road was going to be done, but only a small part around 50 meters that is done up because that road was very bad. It is motorable, no wonders, but there are many patches on the whole road. So it was promised to us that it was going to be done. So today we came to meet the MLA of Santa Cruz, okay, and we told him. So he said everything is sanctioned, and within 4 days, he also called the PWD engineers here, okay, and spoke to them in front of us, and he promised us that the engineer has promised us that within 4 days the work will start, but we have given them 10 days time to start the work and get the whole road repairs as well as the internal roads which are bad.
It was technical error or what was it? They said that there was a technical error because earlier they had got a sanction for some pavers and now it is for the hot mix. The sanction is for the hot mix. आनी खूब दीस जाले स्टार्ट जावंक ना आमी फॉलो अप करतात पूण तरी स्टार्ट जावंक ना. सो टुडे आयज अश्युअर केला आमकां MLAन दॅट सगळे रोड जावपाचे आसा विदीन लिमिटेड टायम इट वील स्टार्ट. आनी आय एम हॅप्पी दॅट ही हॅज ऑल्सो एडेड मोर रोड्स इन टू दॅट. लेन 1 आनी लेन 2 आमकां सँक्शन आसली पूण ताणें लेन 3 लेन 4 आनी लेन 5 आमच्या वॉर्डाची ताणें कोत्ता सांगल्या. आनी आय एम हॅपी विथ दॅट. ओके, आय थँक द MLA. थँक्यू व्हेरी मच. आणि आजचे हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोगाचो.